Sir, as meeting asle Meeting of DOC of construction and labor. This thing we have enhanced some of the benefits of that. And actually, this was the agenda taken up at the meeting. There was some other agenda. Basically, we have deferred this and we had agenda meeting. So the meeting will be held after. so what are the benefits which are There are, I think the commissioner. There is the commissioner. I think commissioner will give the details of the benefits. What we have enhanced all the benefits. As far as I can give you one to the thing. As far as maternity is this thing. This is for laborers. This construction laborers. Benefits are as far as maternity was concerned. They were getting 10,000 earlier. We have made it to 30,000. I think commissioner will explain, give you the details of the benefits. What it will be. वर्कर्स आणि मॅटर्निटी बेनिफिट मेळटले जे फक्त रजिस्टर झाले आता फिमेल मेंबर फक्त मॅटर्निटी बेनिफिट 10,000 मेळटाले ते आता 30,000 केले म्हणजे पेन्शन तांकां 1,000 रुपया आशिल्ली ते 3,000 केले मागीर डिसेबिलिटी पेन्शन 5,000 आशिल्ले ते 5,000 दवरले पार्शल डिसेबिलिटी 2,000 आशिल्ले ते 3,000 केले मीन्स ते काम करतना तांकां जर कितें जाय मागीर तशेंच आतां कोणूय इंजुरी जावन एका पेन्शन मेळटली ताका आनी 1,00,000 रुपया सपोज इंजुरी परमनंट नेचर आसलें ताका 1,00,000 रुपया मेळटले ते 1,00,000च दवरले मागीर मेडिकल असिस्टंट केन्नाय जर तर कामाचेर ताका एक्सिडंट जालो जाल्यार आयज मध्ये 1,000 रुपया पर डे मेळटाले पयले 5 दीस आनी मागीर 150 रुपया मेळटाले 5,000 रुपया जायसर ते आता 1,000च्या जाग्यार तांकां 3,000 रुपया आनी 150 रुपया आशिल्ले ताच्या जाग्यार 500 रुपया ते 6,000 मेळ्ळे सो हे सगळे कन्स्ट्रक्शन लेबरचे रजिस्टर्ड आसा तांकां कितले रजिस्टर आसा सध्या तुमच्याकडे आतां आमच्या कडेन 16,000 रजिस्टर्ड आसा ओके 16,000 जाणांका ज्या आसा त्याच्या प्रमाणे पेमेंट पावता आणि ना ते कोण एप्लाय करता तांकां सो जे रजिस्टर्ड ना तांकां रजिस्टर करपा खातीर लेबर आतां परत रजिस्ट्रेशन सुरू करता मिनिमम वेजेस टोटल काय दिले असले तर ना आयज फक्त BOCW बोर्डाची मिटींग आनी उरले थोडे मॅरेज बेनिफीट तांकां आयज मेळून 10,000 मेळटाले ते आतां फक्त 15,000 केले फॅमिली पेन्शन 500 रुपया आशिल्ली ते आतां तांकां 2,000 रुपया केले आनी भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर आयज मेळून मेळटाले तांकां 5वी ते 6वी आशिल्ल्या भुरग्यांक 1,000 रुपया मेळटाले ते आतां तांकां 5,000 रुपया 7वी ते 10वी 1,400 रुपया मेळटाले तांकां आतां 7,000 रुपया केले 11वी 12वी तांकां 10,000 केले ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता सपोज भुरगीं कोणाचे तांकां 5,000 मेळटाले तांकां आतां 15,000 आनी आतां प्रोफेशनल कॉलेजीन कोण शिकता पळय MBBS कोण इंजिनियरींग बी करता तांकां आयज 10,000 मेळटाले ते आतां तांकां फक्त 50,000 रुपया मेळटाले